तेजी सिम्पटम म्हणजे चिन्ह आणि लक्षणां कशी कितें आसतात? येस, सो सिम्पटम्स आसता. आता पेशंटाक सिम्पटम्स सगळ्यात पयलीं बर्निंग मिक्चुरेशन वीच इज मुताना जळजळटा, ताका मिरची कशी लागता. देन देर इज डिसयुरिया. डिसयुरिया मीन्स पेन वायल पासिंग युरिन. सेकंड इज फ्रिक्वन्सी. फ्रिक्वन्सी म्हणजे कितें, पेशंटाक दिसता की परते परते वचून मुतपाक जाता कशें. ही एम्प्टीज द ब्लॅडर, पण तरी सुद्दां ताका दिसता दॅट ही शूड एम्प्टी ब्लॅडर. अर्जन्सी म्हणजे ताका केन्ना वचून मुतोवंक जाता तशें जाता, ही कॅनॉट कंट्रोल इट. देन देर इज फीवर. समटायम फीवर विथ चिल्स आसता. नॉशिया आसता, म्हणजे उलटी जाल्या भशेन दिसता. वॉमिटींग जाता. समटायम्स एबडॉमिनल पेन बी जावपाक शकता. सो जेन्ना लोअर UTI आसता पळय तेन्ना चडशे ब्लॅडर इज इनवॉल्व. सो तेन्ना वी गेट सिम्पटम्स लायक डिसयुरिया ऑर फ्रिक्वन्सी, अर्जन्सी. And sometimes blood in the urine. And in upper UTI तातून किडनी आणि युरेटर इन्वॉल्ड असता. सो तातून आमकां सिस्टमिक मॅनिफेस्टेशन्स येता, लायक फीवर येता, चिल्स येता, एबडॉमिनल पेन येता. सो दीज आर द सिम्पटम्स.